आम्ही एक कलेक्टराक लेटर केल्लें सायन बाय 15 पीपल आणि तितून आम्ही आमच्या मुरगांव ब्लॉक काँग्रेस कमिटीन बरयल्लें आणि तेचेर आमी घातलेलें इट वॉज सबमिटेड इन 6/3/25. तेतून आमी डायरेक्टली बोले गिव अर्जंट अटेंशन pertaining to pollution issues of due to importing of coal and handling of Mormugao port by Adani in berth number 7. आमी ते म्हणले थर्मल कोल जो येता इंडोनेशियाचो तो व्हेरी चीप क्वॉलिटीचो आणि तो हांगा हँडल जाता आणि तो हँडल करण्या कारणान एअर पोल्युशन तर जातात पण इट इज स्मेल जे मिक्सिंगेक घालतात आनी तें स्मेल येता इट व्हेरी डेंजरस. तो लोकांक स्मेलान लोकांक डिजिनेस जाता, हेडेक जाता आनी ते पोल्युशन इज इतलें आयलां की आय वॉज गोईंग थ्रू द गुगल आणि आम्ही फायंड आउट केलें की तेचेर तेणें PM10 लेवलाचेर दाखयल्लो. PM इज पर्टिक्युलरिटी ऑफ मेजर द एअर सरफेस ऑफ 10 विच इज मायक्रोमिटर आणि विच इज व्हेरी डेंजरस फॉर हेल्थ आणि ती इतली सूक्ष्म आसता ती लंग्सान गेल्या नंतर लंग्सांक लोकांक शुअरी इफेक्ट जाता. इट इज बॉडयेक इफेक्ट जाता, ब्रेनाकूय इफेक्ट जाता, तुज्या हार्टाकूय इफेक्ट जाता, तुज्या लंग्सूय इफेक्ट जाता. सो हे कोल पोल्युशना खातीर आमी तशी सेम कंप्लेंट आमी पोल्युशन बोर्डाक केल्ली, सेम ईमेल घातले पण तेचेर आमकां कांय ना. कलेक्टराक आमी बरोवपाचें की बाबा तेचेर आजून कितें तुवें एक्शन केलां. एक्चुअली ही ड्युटी टू गिव अस द रिपोर्ट आयज 3 म्हयने मार्चान दिल्ली, आयज आमकां कितलो म्हयनो जालो पळय 6 जुनान पावले. रायट वॉज ती ड्युटी ती 15-20 दिसान आमकां तेणी रिपोर्ट करूंक जाय की आमी कंप्लेनीचेर आपूण व्हेरीफाय आनी कशें काम चलां. जाल्यार जर हँडलींग ऑफ द कोर्ट इज टोटली मिसयूज करता आणि एअर क्वॉलिटी मॉनिटर जायना आणि हांगासर तेंचे पोल्युशन बोर्डाचें सारकें कामूय चलना. जाल्यार थिंगा ते आमी पयलीं दाखयलें की थिंगा जे वॉटर देखील थिंगा जे स्लॅंच आसा ते वॉटर पोल्युशनूच जाता, सी पोल्युशन जाता, एअर पोल्युशन जाता, हेल्थ हॅजार्ड जाता आणि आमच्या लोकांकूय त्रास जाता. सो आमी निशेध करता. म्हाका दिसता आतां लोकांनी आवाज केलो तेन्ना आमचो MLA उठलो आसतलो पण हेचेर लोकांनी सगळ्यांनी भायर सरून आवाज करपाचें आसा आणि लोकांनी MLAनूय हेचेर स्ट्रीक्ट एक्शन घेवपाचें. MLA जेन्ना निवडून येयलो तेन्ना आमी ताका सपोर्ट केल्लो तेन्ना सांगलें आपूण कोल पोल्युशनाचेर एक्शन घेतलो. दिस इज द बॅड हॅबीट की कोल पोल्युशन इज अनहेल्दी आणि ह्या मुरगांवच्या लोकांक त्रास जाता, वास्कोकूय त्रास जाता. आमी तेचेर निशेध करता. आमची चळवळ चालू आसतली आणि आमी 3rd-4th फेसाचेर आमी वयतले. पयर आमी GSWचो तो डोमाचेर एक्सप्रेस केले. डोम इज ओपन ऑन बोथ द सायड आणि ते खाली मॅट्रीक टन वाडोवपाचो जाता. दीस वील स्टॉप कोल. पावसान जेन्ना त्यो स्लायड लँडस्लायड जातली ती सांबाळटली. अदरवायज कोलाचें पोल्युशन जावपाचें जातलेंच. सो दे कॅनॉट लोकांक ते हें करूं शकना, ते लोकांक काळोखान हाडूं शकना. इवन चीफ मिनिस्टर जेन्ना ते बर्थाचेर आमचो वायस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया येयलो तेन्ना चीफ मिनिस्टरान सांगलां की कोल पोल्युशन अभी खतम होएगा. वन वॉच ग्राउंड कोल पोल्युशन खतम जालें CMान सांगलां. आयज परिस्थिती कळ्ळी दॅट मीन्स कोल पोल्युशन इज गोईंग ऑन. CMाची स्टेटमेंट रॉंग आसा आणि CMाक आमी सांगलेलें की ते सड्या वयल्यान जेटीच्या वाठारान येवन पळोवचें तुवें एक दीस रावन की बाबा कोल पोल्युशन आतां स्मेल येता काय ना. आनी CMान आपले डिक्लेअर करप इज व्हेरी बॅड. आमी तशें म्हटलेलें की CM इज अ डॉक्टर आणि CM इन्वायरमेंटलिस्ट जालो काय सायंटिस्ट जालो. हाऊ डीड ही से दॅट कोल पोल्युशन इज स्टॉप. सो आमी निशेध करता हे कोल पोल्युशन जाता तेचेर आमचो निशेध आसतलो आणि आमी मागता गव्हर्मेंट ऑथॉरिटी की इमिजिएटली एक्शन घेवची आणि कोल पोल्युशन स्टॉप करचें आणि हांकां रिस्ट्रिक्ट करचें. गेली कितलींशीं वर्सां आमी पळयता की लोक आवाज उठयतात तरी सरकार आणि गोवा पोल्युशन फेल जालां हें तुमकां दिसता? 100% गोवा पोल्युशन आतां जेन्ना GSWन डोम मारलो तेन्ना तुमी पळयलां आसतलें कितल्या मिटराचेर तेंच्यांनी डोम मारला. ती माती खंय गेली ते मातयेचो हिशोब खंय आसा आणि एअर मॉनिटरींग आसा जाल्यार PM10 म्हटल्यार इज व्हेरी डेंजरस आणि खुबदां येयल्लो आसा आनी लोकांक हेतून अवेरनस आसा. आतां कोल पोल्युशन एअर मॉनिटरींग करता तेंची ती खंय मशीन आसा आणि कसले दाखयता